नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परवावणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. फकत राजकीय फायद्या खातीर स्मार्ट मिटराक करचो न्हय विरोध. ऑगस्ट 2027 मेरेन मिटर जोडण्यो जातल्यो पुराय. मुख्य वीज अभियंतो स्टीफन फर्नांडीसाची म्हायती. मिराबाग सावड्डे जावपी बंदारा प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध कायम. मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिल्ले फटीचें आश्वासन म्हणून थळाव्यांचो आरोप. गोंय वैजकी महाविद्यालयांत ऑनलायन ओपीडी अपॉइंटमेंट बुकींग करपाच्या सुविधेक मेळ्ळो बरो प्रतिसाद. बुधवारच्यान सुरू जाल्ले बुकिंगेक प्रत्येक ओपीडीत 181 लोकांनी केली नोंदणी. सरकारी कार्यालयांतल्या कर्मचाऱ्यांचो अजब कारभार उक्ताडार. सरकारान जारी केल्लो आदेश सरकाराच्याच कर्मचाऱ्यांनी मारलो फाट्यार. कोंबा दामोदर साळ वाठारांत थळाव्यांक सोंसचे पडटात सिवरेजीच्या घाण वासाचो त्रास. दुयेंतां पासळपाचो उप्रासला भंय. कागाळी करून लेगीत कसल्योच हालचाली ना. थळाव्यांची नाराजी. गोवा फॉरवर्ड पक्षान आमचो आवाज विजय 3.0 जनसंपर्क उपक्रमाची केल्या घोषणा. 2026च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशना खातीर लोकांच्यो सुचोवण्यो आनी प्रश्न विधानसभेत मांडपा खातीर उपक्रम चालीक लायिल्ल्याची म्हायती. स्मार्ट मिटराक लागून गिरायकांक विजेचो वापर, वॉल्टेज अशा गजालींची म्हायती समजतली. हाका लागून वीज खात्याकूय अचूक म्हायती मेळटली. स्मार्ट मिटर ही काळाची गरज. मात कांय लोक फक्त राजकीय फायद्या खातीर स्मार्ट मिटराक विरोध करतात अशें मुखेल अभियंतो स्टीफन फर्नांडीस हाणें सांगलें. बेरेस्तारा जोड वीज नियामक आयोगान आयोजीत केल्ले जनसुनावणेंत ते उलयताले. ह्या वेळार आयोगाचे आलोक टंडन आनी ज्योती प्रसाद हांचे सयत हेर हजर आशिल्ले. स्मार्ट मीटर बसयले उपरांत विजेचे दर वा वापर वाडटलो, तशेंच मीटर चुकीच्यो नोंदी घेतलो ही चुकीची म्हायती अशें जर कोणें सांगल्यार गिरायकांनी तांचेर विस्वास दवरचो न्हय. स्मार्ट मिटराक लागून गिरायकांक तांच्या लायटीच्या वापराचेर नियंत्रण दवरप सुरळीत जातलें. स्मार्ट मीटर ही आतां मेरेन 1020 फिडर 5800 शासकीय संस्थेचे इमारतीत स्मार्ट मीटर जोडणी पुराय जाल्या. जाल्यार 9000 ट्रान्सफॉर्मर केंद्रांक जोडणी दिवप सुरू आसा. ऑगस्ट 2027 सगळ्या गिरायकांक स्मार्ट मिटर जोडणी मेळटली अशी माहिती स्टीफन फर्नांडीस हाणें दिली. कांय कारणांक लागून बंच केबल प्रकल्प यशस्वी जावंक ना. सध्या सुरू आशिल्लो जमनी पोंच्या सरयांचो प्रकल्प उपेगी थारतलो. वीज मिटर रिडींग सहज घेवपाक मेळटले अशे सुवातेर आसप गरजेचे. JERCच्या नेमा प्रमाण राज्यांतल्या 25,000 गिरायकांक तांचे मिटर स्थलांतरीत करून घेवचे पडटले. ही जनसुनावणी JERCन 2024-25 खातीर मंजूर केल्लो आनी प्रत्यक्षात जाल्ल्या खर्चाचो हिशोब दिला अशें स्टीफनान स्पश्ट केलें. Simply do not ask rebates, reduction of power, or what you call it, what Delhi gives, this many free, because you only need to pay it from other side. So that is what he has made a good point. So what you should demand is the efficiency, how we have to improve on efficiency, not directly asking jo Delhi deta hai to 200 units humko bhi de do. Please do not do that. It will make you paralyzed over a period. Today Lotlikar is saying do something that should have been done 20 years back or 30 years back. So if we give this temporary relief to you, your children or grandchildren will suffer. Okay. Because finally the cost has to be borne by the people of Goa only. So why not bear a little bit now instead of keeping it a big chunk of money your children has to bear. Coming to smart metering, I want to be loud and very clear. Smart metering is a different kind of subject. If you touch it, politically also it get affected. There are few people come who object because of their political gains. But people of Goa should understand, smart metering gives lot of insights. It's very, very important. Smart metering, if you see Bihar, UP or any other state, do not compare it with what you see in the papers. We are already having electronic meters. So the meter will not record high, low, nothing. The meter will record same thing. But if you see other states, I don't want to name them, there the meters were electromagnetic or very old technology. So now when they go for smart metering, it is affecting them not because they are smart meters, because they are electronic meters at the first
place, and then we call it smart because of the communication. So here the consumption will not increase because we are already having the best meters. It is only the communication between the consumers and me, between the consumers and your meter will improve. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आणि आता खबरो विस्तारात. मिराबाग सावड्डे जावपी 280 करोडाच्या बंधारा प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध जो आसा तो कायम आसा. ह्या विशीं मंत्री सुभाष शिरोडकर हांची भेट घेवन तांकां सविस्तर म्हायती दिल्ली. त्या वेळार हो बंधारो ह्या वाठारांत जावचो ना अशें मंत्र्यान आमकां आश्वासन दिल्लें. मात सध्या ह्या वाठारांत काम सुरू आशिल्ल्यान मंत्र्यान आमकां फटीचें आश्वासन दिलां असो आरोप थळाव्यांनी केला. ह्या प्रकल्पा आड येता ते आयतारा जाहीर सभा घेतले अशें थळाव्यांनी आतां स्पश्ट केलेलें आसा. ह्या बंधाऱ्याक न्ही हाजे पयलीं आमी ओपोज करपा आमी आशिल्ली कळ्ळें. आमी खूब प्रयत्न केले ओपोज करपा. लास्ट सुभाष शिरोडकरा वचून मेळ्ळे आनी तेणें आमकां आश्वासन तोंडी दिलें. रिटर्न आमी तेजे कडेन घेवन आशिल्ले. थंय आमी आतां फसली कळ्ळें तुका. मग तेणें कितें सांगलें, तुमकां जर नाका आपूण हांगचो बंधारो कॅन्सल करता. त्या विश्वासाचेर आमी वग्गे रावली कळ्ळें. मागीर हें अकस्मात आतां मदीं कोण खुसपलो तें आमकां कांयच खबर ना कितें. पूण आमचो ठाम विश्वास आसा आमी हांगा बंधारो करपाक दिवचो ना. आनी म्हाका एक सांगा, ही एरिया कितें आसा तुमी पळयात. आनी आमचे गांवचे जवळ जवळ 50 गणपती आमी हांगा पायतात कळ्ळें. आमकां हें वाळवंट आमचें आसा. आनी जर तर हे वाळवंटार तर अशें करतात ते हाडले त्या मनशान सांगपाचें गणपती खंय व्हरून घालपाचे ते. जी आमची चळवळ वर्सभर 1.5 वर्स चालू आशिल्ली. आज बंद जाता, फाल्यां बंद जाता, आज बंद जाता, फाल्यां बंद जाता करून आमी थातारून आमी आमकां दवरलें अशें म्हणटा. आमकां खोटें आश्वासन दिवन ते आज सिद्ध जालें आनी उघड जालें की तेंचें हो आयज जो कितें बंधारो हांगाच हाडपाचो आनी तोय बी असो जाग्यार हाडटात. आमचे हे पुरुश कार्यामळ्या म्हारवाचें देवस्थान आसा, जागृत राखणदार आसा आनी हें सगळें स्थळ तेका पडटा. हो आमचो वाळवंट जावन आसा. हें आमच्या आजी पंचायती आयुश्याची आमची ही कमाई जावन आसा. तुमची स्वार्था पोटी आनी तुमचे पोट भरपा खातीर तुमचे कांय कारणां लागून लोक हिताचो आमकां जाल्यार हेजेर कांयच दिसना. तेन्ना स्वता स्वार्था खातीर तुमी हें आज कितें हाडून आमच्या माथ्यार लादपाक सोदता किंवा हे सगळें सांगी धरून जे धडेपरान सगळ्याचे वाठारा लोकांचे तुमी हो अन्याय करपाक सोदता. हो तुमकां आमी अन्याय करून दिवपाना. जी जी ती करपाची परिस्थिती निर्माण जाता तिका आमी फेस करून त्या प्रमाणे तुमकां आमी ह्या बंधाऱ्या विरोध करून तुमचे आमचो हो बिनमोड करून उडतले आमी. इतलें आमी सांगतात. आनी आयज आमी जाहीर करता फुडल्या आयताराक जाहीर सभा आमची हेज्याक मोठी सगळे सांगे धरून तारीपांडा मुगळ सोली सगळे आख्या वाठार हो सावड्डे 3 मतदारसंघाचे वाठार धरून आज आमी जाहीर करूं सोदता की मोठी मिटींग आमी हांगाच हेच देवाच्या स्थळार आमी घेतले. तुमकां खबर आहा बंधाऱ्याचो इशू कितली तेप जालो हो चालू आसा. हे बंधाऱ्या लागून आमचे गांव सगळे डिस्टर्ब जाले कडेन, सगळे गांव डिस्टर्ब जाले कडेन, झगड्यो हें तें सगळें चलता. हेजेर कोणूच आमकां पॉलिटिशियन हेल्प करिना. आमी सगळ्या फुडें वचून पळयलें कितें बाबा बंधार कितें जाता कितें तें दाखया म्हणून. आमी जेन्ना हितून भितर स्टडी केली तेन्ना आमकां कळ्ळें हें उदका हायट कितली येतली, हें सगळें बुडोवन उरतलें. हें कोण सांगो सोदिना. खुबश्यो टॅक्निकल गजाली आसा ह्यो लोकां पयलीं क्लियर जावपाक जाय आशिल्ली. कित्याक हे दोळो 280 CRचो प्रोजेक्ट येता जाल्यार तो लोकांक सगळ्या विश्वासाक घेवन आमचे सगळे जे नागरीक आसा जे हे बेल्टाचे जे लोक आसा सगळ्या विश्वासाक घेवन हो जावपाक जाय आशिल्लो. हो कित्याक जायना, कित्याक लोकांक हे क्लियर करिना पॉलिटिशियन आमचे सगळे. कित्याक क्लियर करिना बाबा हो बंधार म्हणटा कितें लोकांक सांगा न्ही, प्रेझेंटेशन दिया. आमी खंयच्या उदकाचे ओपोज ना. आयज तुमकां खबर आसा आमगे मिराबागान फोंड्या मदीं थंय चौगुलेचो पंप आसा. 100 वर्सां थंय चौगुलेन धंदो केलो. कोणाक केन्ना हें केलें ना, ऑब्जेक्शन हाडलें ना. कित्याक ते पंपिंग करून व्हरताले ते केन्ना ब्लॉक करून अशें हें व्हेलें ना. नमस्कार. आमी जाणा हो जो जे जाग्यार आमी आसा जो बंधारो जो हांगा येता जेन्ना जेन्ना हुंवार येता तेन्ना हो वाठार सगळो बुडटा. जेन्ना हे जे देवाचे देवूळ आसा ते देवूळ तो एवरी टायम जेन्ना जेन्ना हुंवार येता तो स्वताक बुडटा आनी हो गांव राखता. इतली वर्सां जेन्ना जेन्ना हुंवार येयलो तेन्ना हो देव आपूण स्वता बुडलो आनी हो गांव राखलो. आनी आयज जेन्ना तेका हे लोक जे बुडोवपाक येयल्या तेन्ना जर आमी जर ओगी रावले जाल्यार हो देव आमचो गांव राखतलो कसो. आयज त्या देवाचेर संकट जे येयलां ते संकट आमी तेजेर कशेंय येवपा दिवपाना. कितेंय जाल्यार जाता आमी मेल्यार कोता येता. पूण ही जी हे स्थळ आसा हे जे न्हंयचे जुवारीचे जे अस्तित्व आसा ते काबार करपाक तरी आमी दिवपाना.
जीएमसीत उपचारा खातीर लोकांची गिट्टी पळोवपाक मेळटा. प्रत्येक ओपीडीच्या भायर लोकांच्यो व्हडल्यो लायनी दिसपट्ट्यो वाडत आशिल्ल्याचें पळोवन ऑनलायन ओपीडी अपॉयंटमेंट बुकिंगाची नवी सुविधा बुधवारच्यान चालीक लागिल्ली. सध्या ह्या सुरू केल्ल्या ऑनलायन बुकिंग प्रक्रियेत मेडिसिन, सर्जरी, स्किन, आर्थोस्कोपी, एन्थ्रोपॉलॉजी ओपीडीत 181 लोकांनी नोंदणी केल्ल्याचें सध्या मुखार आयलां. सरकारी कार्यालयांतल्या कर्मचाऱ्यांचो अजब कारभार परतून एकदा उक्ताडार आयलो. सरकारान सरकारी कार्यालयांतल्या कर्मचाऱ्यांक आयडी कार्ड घालप सक्तीचें केल्लें. मात ह्या नेमांक आजून पाळो दिवंक नाशिल्ल्याचें मडगांवच्या आरटीओ कार्यालयांत कर्मचारी जेन्ना आयडी कार्ड घालून येवंक नासताले कळ्ळें तेन्ना हें चित्र त्या आरटीओ ऑफिसांत स्पश्ट जालें. ड्युटीचेर आसतना सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आयडी कार्ड घालप सक्तीचे असो आदेश काडिल्लो. बिरेस्तारा गोमंतक टीव्हीच्या रिपोर्टरान अचकीत मडगांवच्या आरटीओ कार्यालयाक भेट दिली जाल्यार चडशे कर्मचारी आयडी कार्ड घालून नाशिल्ले. सगळे मोबायलाचेर उलोवपाक व्यस्त आशिल्ले. हे विशीं जेन्ना कर्मचाऱ्यांक विचारले जाल्यार अजापीत करपा सारक्यो जाप दिवपाक लागले. कार्यालयाची परिस्थिती पळयली जाल्यार कागदपत्रां मेळत थंय उडयल्यात. सरकारान हाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. अशा मागीर कोणी घालप कितें लायन खंय आशिल्ली आमी वजोणच्यान सांगू घान बसपाक न्ही खबर ना तुमकां सांगलें ना तुमकां गळ्यान कार्ड बी कितें घालून कितें जालें तुम्ही कोणी घालून हा कित्याक लागून घालूना गव्हर्मेंटान एक नोटिफिकेशन काडिल्लें तातूंत भितर सांगिल्लें की गव्हर्मेंट एम्प्लॉई जो आसा तो प्रत्येक ऑफिसाक आपलें कार्ड आयडेंटिटी कार्ड घालपाक जाय. आज आमी मडगांव आरटीओ ऑफिसाक विजीट केली. थंय एनफोर्समेंटाची टीम बसता पूण हांगा पळयलें जाल्यार कोणेच कार्ड घालना आनी सगळीं मोबायलाचेर उलोवपाक बिजी. अशे परिस्थितीक लोकांक हांगा लायनीक लावचें पडटा आनी ही कार्ड घालनासतना हांगा सगळो वेव्हार चलता. जेन्ना आमचो कॅमेरा थंय पावलो आनी कॅमेरान विचारलें जाल्यार आमी तातूंत मातूर उत्तर दिली आनी रोखडीच कार्ड काडून घाली. पळय हांगा दुसरी म्हणजे हे ऑफिसाची जर परिस्थिती पळयली हांगा डे टू डे कितलेशेच लोक येतात. हजारांनी शेकड्यांनी लोक हांगा येतात आपली कामां घेवन जावं लायसन रिन्युअल बाकीचे डॉक्युमेंटाचे टॅक्स भरपाचे आनी हे हांगा जर ऑफिसाची परिस्थिती पळयली जाल्यार हे एक पिंजरो सो जावन पडिल्लो आसा आनी डॉक्युमेंट हे मेळट तशे उडयल्ले आसात. सो सरकारान हाचेर मातशें लक्ष दिवचें कारण खुबशे डॉक्युमेंट म्हत्वाचे डॉक्युमेंट आसात ते हांगा डॉक्युमेंट करतात. तांकां प्रत्येक कामाक लागून वेगवेगळे डॉक्युमेंट हाडचे पडटात. पूण ह्या ऑफिसाची परिस्थिती जर पळयली जाल्यार सामकी खतरनाक आसा. हांगा डॉक्युमेंट हाडून फक्त उडयल्ले आसात आनी अशे बेश्टे ताका आरमार सुद्दां सारकी प्रॉपर कांयच हें ना. हे ऑफिसाचेर मातशें लक्ष मारचें आनी बेगीचे बेगीन हे ऑफिस सुदारचें कारण लोकांक बरी फेसिलिटी मेळटली. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव कुंवलकर. कोंबा दामोदर साळ वाठारांत सध्या गटरात सिवरेजीचे बुरशें उदक सोडिल्ल्यान थळाव्यांक हाचो त्रास सोंसचो पडटा. कागाळी केल्यार लेगीत आजून कोणेच कसल्योच हालचाली करूंक ना. फक्त पोकी आश्वासनांच मेळटा. अधिकारी फक्त खुर्च्योच तापोवपाक बसतात काय कितें? हो लोकांच्या भलायकी कडेन खेळ चल्ला ते केन्ना पयस करतले अशे तिडकल्ले लोक जे आसात ते जाप मागतात. पावसाचें उदक वचपाचो तातूंत कोणे तरी सिवरेज सोडिल्ली आसा. आवयक एडमीट करपाक पडलो हॉस्पिटलांत आनी आमगे घरा कडेन जाणटी मनशां आसा सगळीं आसा फायंड द रेमेडी फॉर ऑल दीस कांयच करूंक ना. ते तांकां एक बर्च्या सारको कितें तरी इव्हेंट जाय दिसता कॅटस्ट्रॉफी जावपाक जागे जावपाक इफेक्टीव एक्शन कांयच जावना. तुमी कितें खुर्च्यो तापोवपाक बसल्या. कोंबा दामोदर साल वाठारांत कोणाचोय कोमो रडो पूण एकदाचे उजवाडू अशी गत जाल्या. कितलेशेच म्हयने जाले वाठारांत आशिल्ल्या गटरांनी सिवरेजीचे बुरशें उदक सोडिल्ल्यान थळाव्यांनी खरतिडक उक्तायल्या. ह्या नादी लेगीत हांगा डेंग्यू सारकिले दुयेंस पातळिल्ले. त्याच वेळार अधिकाऱ्यांच्यो धांवपळी पळोवपाक मेळ्ळ्यो. मात आतां कागाळ केल्यार लेगीत कसल्योच हालचाली ना. फकत दुखलादुखलीचें राजकारण चलिल्ल्यान थळाव्यांनी खरतिडक उक्तायला. अधिकारी फकत खुर्च्योच तापोवपाक बसतात. हे कृत्य करतात हाचेर कडक कारवाय करतलो कोण? काय कोण मेल्या उपरांतच अधिकाऱ्यांक जाग येतली? हो लोकांच्या भलायके कडेन खेळ चल्ला ते पयस करतलो कोण? थळावे जाप मागतात. एट प्रेझेंट एक हो जो मेन रेन ड्रेन आसा पावसाचें उदक वचपाचो तातूंत कोणे तरी सिवरेज सोडिल्ली आसा आनी आज इतलो हांगा घाण वास मारता. तुमी ते पळयलाच आसतले की तो हांगा येता आनी तो तुंबता सारको सालाच्या मुखार आनी
इट इज बिकम अ कॅटस्ट्रॉफी. सो वास येता, जळारां हांगा भरपूर जाता. एक 2 वर्सां पयलीं चवथीच्या वेळार जवळ जवळ अख्खी लोकेलिटीक हांगा डेंगू जाल्लो. म्हणजे आवयक एडमीट करपाक पडलो हॉस्पिटलांत. आनी तेन्ना कंप्लेन करतकीर हेल्थ डिपार्टमेंट आयिल्ले हांगा आनी तांणी आमची घरान एक कॉमन बांय आसा तातूंत सुद्दां तांणी गप्पी ते फीश सोडून निवळसाण केल्ली. पूण एक इव्हेंट जातकीच जो लोक बरे ना जाले ताज्या मागीर येवन केल्ले. ताज्या मागीर तांकां कंटिन्युअस फॉलोअप आमगेलो चालू आसा. आतां हांवें कंप्लेन केल्या रायट फ्रॉम CM, हेल्थ डिपार्टमेंट, PWD, सिवरेज डिपार्टमेंट, सेंट्रल मिनिस्ट्री ड्रिंकिंग वॉटर अँड सॅनिटेशन, तांकां सगळ्यांक हें केलें बसून आतां आज 6 दीस जाल्या. ही कंप्लेन हांवें केल्ली इमेलाचेर. तांणी जरी ईमेल फॉरवर्ड केला, एकूय गव्हर्मेंट ऑफिसर ऑर कन्सर्न डिपार्टमेंटांतलो कन्सर्न मनीस हांगा येवं ना. ताणें बाबा एक फोन करून इन्क्वायरी बसून सुद्दां करूं ना की बाबा कितें कशें केन्ना कांयच ना. पूण येवन पळयलें ना, हें आमच्या डिपार्टमेंटा अंडर पडना. एज युजल गव्हर्मेंट एक सर्वंटान जसो स्टेटमेंट मारता तसो एक स्टेटमेंट मारलें आनी ते गेले. ताच्या म्हणजे एक्शन अशी कांय जाली, इफेक्टीव एक्शन कांयच जावं ना. सो म्हाका होच प्रश्न येता की तुमी कितें खुर्च्यो तापोवपाक बसल्या. लोक हांगा खरेंच जर तासान पडल्या तुमचें काम हें येवन करपाचें. हांव तुमकां कितें एक्स्ट्रा काम कर म्हणना. जें तुमचें काम गव्हर्मेंटान तुका नेमून दिलां तेंच येवन करात. आनी म्हाका दिसता हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचें काम तुमचें. आनी कोणें जो सिवरेज सोडला भितर सिवेज सोडल्या हे सोदात. हांगा ऑलरेडी कनेक्शन दिल्लें आसा, हांगा अंडरग्रावंड सगळें कनेक्शन जाला. सो हो कोण सोडटा तो सोदात आनी ताका ताजेर एक्शन घेयात. इतलेंच आमचें मागणें आसा. हांव आनी कितें कमेंट करतलो ताजेर आतां. अजून पर्यंत कोणूच येवना. सो इन दॅट गव्हर्मेंट ऑफिसरांच्या लिस्टान म्युन्सिपालिटीचें नांव आसा. पूण व्हेरी सॉरी टू से चल्ला ते म्हणजे निरिल्ले आसा. तांकां एक बडच्या सारको कितें तरी इव्हेंट जाय दिसता, कॅटस्ट्रॉफी जावपाक, जागे जावपाक. ताच्या मागीर धांवतले सगळे हांगा थंय अशें कितें तरी तांच्या मनान आसतलें एक वेळ. हांवें ऑलरेडी पयलीं हेल्था कंप्लेन केल्ले. हेल्थ म्हणल्यार इट इज नॉट आवर कन्सर्न. तुमी ते तरी आसून म्हणल्यार तुमी लेटर एक्सेप्ट करात आनी कितें जाता तें पळया. मागीर हेल्थाचे आयले, चॅक केले, ते गेले. मागीर नंतर म्हणल्यार यू रायट अ लेटर टू म्युन्सिपालिटी. सो म्युन्सिपालिटीकय हांवें एक लेटर केलें, तांकां वचून सांगलें. ते म्युन्सिपालिटीन परत आयले 2 जाण, ते पळयले, ते गेले. मागीर म्हणूंक लागले WRD कॅटरा, कोण वळखी आशिल्लो ताका फोन केलो. मागीर तेवूय WRDचे आयले, पळयले, गेले. ओके. मागीर नेक्स्ट हांवें विजय सरदेसाय सराकय सांगलें मातशें पळयात. तांणी मागीर डिपार्टमेंटांतले 2 जाण आयले. मागीर शौमिक कांगल्यान जेन्ना लेटर केले, सिवेज डिपार्टमेंटांतले 2 जाण आयले, ते आयले, ते चॅक केले, गेले. इट्स ऑलरेडी नाव अबाउट अ मंथ दिसते. 2 महिने जायतले. कोणें कांयच एक्शन घेवंक ना. ओके. कितें आसा निवळ करपा जाय, कितें करपा जाय, इयरली क्लिनींग आसता, कांयच करना कोण. गोमंतक TV खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकार. गोवा फॉरवर्ड पक्षान आमचो आवाज विजय 3.0 जनसंपर्क उपक्रमाची घोशणा केल्या. 2026च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशना खातीर लोकांच्यो सुचोवण्यो मेळपा खातीर लोकांनी तांचे प्रश्न विधानसभेत मांडपा खातीर हो उपक्रम चालीक लायिल्ल्याचे गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामतीन म्हायती दिल्या. लोकांनी तांच्यो सुचोवण्यो 20 तारखेच्या पयलीं publicsuggestions@govaforward.in ह्या इमेलीचेर धाडच्यो अशें आवाहन गोवा फॉरवर्डान केलां. आमचो आवाज विजय जो एक संकल्पना आसा, दिस इज बेसिकली अ ब्रिज बिटवीन पीपल अँड द असेंब्ली. म्हणजे लोकां मदीं आणि असेंब्लीच्या मदीं एक ब्रिज विजय सर. म्हणजे लोकांचो प्रश्न, लोकांचो आवाज, जो सामान्य नागरीक जो आमचो मागीर पेडणे खंयच्या वारखंड गांवांतलो आसूं किंवा लोलयेच्यान काणकोणच्यान आसूं किंवा बोगदा वास्कोच्यान आसूं किंवा मोल्याच्यान आसूं, जे आपले आवाज पावोवंक शकनात तांच्या आमदारां मार्फत किंवा लोकां मार्फत, अशे लोकांचे इश्यूज तांकां मेळून किंवा इमेला मार्फत किंवा मेळून ते लोकां पर्यंत पावप, असेंब्ली पर्यंत पावप आनी सरकारा पर्यंत पावोवन ताजो निष्कर्ष काडप आनी तोडगो काडप, ही आमी संकल्पना राबयल्ली. सो हे फावट बजेट सेशन जे 6 तारखेच्यान सुरू जाता 27 मार्च पर्यंत, हाजे प्रश्नाचे हे स्टार्ट जाता 10 फेब्रुवारीच्यान. सो आज आमी ही ईमेल आयडी डिक्लेअर करतात, जी आमी सदांच करतात, पब्लीक सजेशन्स PUBLICSUGGESTIONS publicsuggestions@goaforward.in ह्या ईमेलाचेर आमी जनतेक अपील करतात. तेमा युवक आसूं, अनएम्प्लॉयड युथ आसूं, सिनियर सिटीजन आसूं, आमची भयणी आसूं, जे जे इश्यूज तांचे मेजर म्हणजे बेसिकली पब्लीक रिलेटेड जे इश्यू आसा तांच्यांनी ह्या ईमेलाचेर publicsuggestions@goaforward.in हाजेर 20 फेब्रुवारी पर्यंत आमकां पावोवचे.
जेणे करून आमची जी बॅक एंड टीम आसा ती ईमेल सगळे आमच्या अध्यक्षा मुखार दवरतले आनी मागीर ते ठरयतले कशे ते विशय खंयच्या डिमांडा मार्फत काय बजेट स्पीचा मार्फत काय प्रश्ना मार्फत काय अनस्टार्ड क्वेश्चना मार्फत काय कॉलिंग एडिशना मार्फत काय 0 आवरा मार्फत हे कशे घालप ते आमचे आदरणीय बाब विजय सरदेसाय ते ठरयतले. बेकायदेशीर कोकेन बाळगुपाच्या प्रकरणात अटक केल्ल्या नायजेरियन नागरिकाक काणकोणच्या JMFC कोर्टान 7 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. गोळी वखदा आड व्हड कारवाय करून काणकोण पुलिशेन नायजेरियन नागरीक ओलॅंचोलेम फ्रायडे हाका अटक केल्ली. तशेंच ह्या प्रकरणातलो आनीक एक दुबावी सुनीत बांदेकर हाका जामिनाचेर सुटका जाल्या. व्यवसाय, शिक्षण, राबितो आणि हेर सगळ्या बाबतीत सांखळे उदरगत जायत आसा. सांखळे नगरपालिकेन देसाय नगर वाठारांतल्या पोरण्या उदकाच्या टाकयेच्या जाग्यार सुमार 12 लाख आणि 6 लाख लिटर उदकाच्यो टाकयो बांदपाक सुरवात केल्या. हाका लागून सांखळे नगरपालिका वाठारांत मार्चा उपरांत 24 वरां नेमान उदक येतले अशें अधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिलां. सांखळे सध्या उदरगतीच्या दिकेन पावलां मारीत आसा. हाचे पयलीं देसाय नगरात 30,000 लिटर क्षमतेच्यो 2 टाकयो आशिल्ल्यो. तातूंतली एक टाकी बंद आशिल्ली जाल्यार हेर 30,000 लिटर उदकाची टाकी मर्यादीत काळा खातीर पुराय सांखळे वाठाराक उदका पुरवण करताली. पूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या संकल्पनेन आनी सहकार्यान 12 लाख लिटर जमनी पोंदा टाकयेची आनी 6 लाख लिटराची ओव्हरहेड टाकयेची बांदावळ जातली. देखून फुडल्या मार्चा उपरांत सांखळे नगरपालिका वाठारात 24 वरां उदकाची पुरवण जातली अशें सांखळे पिवपाच्या उदका खात्याचे सहाय्यक अभियंतो अल्ताफ रफी आगा हाणें सांगलें. आम्ही जो प्रोजेक्ट घेतला अंडर अमृत मिशन घेतलेलो आसा आणि ही जो प्रोजेक्ट आसा पळय तेचो अर्थ अशें की आमी 1200 क्युबिक मिटर आमी GLR घेतला सम आणि 650 OHR. आता हो GLR आसा पळय सम तो आमी कॅटर करतले. आमी एक्चुअली पयलीं आमचे आशिल्ले 300चे 2. सो आतां आमी ते एनाउन्स करून 1200 केला आणि ती GLR आसा पळय ती सारकी ओल्ड आसा विच इज व्हेरी ओल्ड म्हणजे एक 40-50 वर्सां तरी जातली 4 डिकेड्स ओल्ड. सो हे सगळे आमी पाणी कशें लोकांक दिवपाचें आणि आमी कशें दिता सकाळी 6 वरां हावजींग बोर्ड देसाय नगर दिता, मागीर हावजींग बोर्ड हायर सायड दिता, मागीर हरवड्या दिता. सो नंबर ऑफ कंटिन्युअस पंपिंग आणि नंबर ऑफ चेंजीस ऑफ सायड. सो हे कारण एट अ टायम सकाळचे दिवपाक लागून आमी सगळ्यांक रातचे ना पाणी दिता आमी सकाळी दिवपाक लागून आमी ही टाकी 1200 सम घेतला वीच वील कॅटर फ्रॉम पंपिंग फ्रॉम हियर टू देसाय नगर टँक. आणि देसाय नगर टँक 2 टँक आसा 800 किलोमीटर फॉर हावजींग बोर्ड आणि देसाय नगर आणि 800 किलोमीटर फॉर एंटायरली विलेज पंचायत हरवले. सो हे करताना म्हाका पंपिंग इश्यू आसलो तो आमी एकूच पंप एट अ टायम करपाक मेळटा. सो ते सुद्दां आमी इश्यू कशें घेतला की दोन्ही टाकयेक एट अ टायम दोन्ही टायम पंपिंग करपाचें आणि सगळें सकाळीच पाणी घेवपाचें. सो हे कॅटर करतना आमी हे सगळें आमी काम जे चालू आसा सो आमी लोकांक हांवें इलेक्टेड मेंबरा कडेन बी हांवें ही चर्चा केल्ली की फॉर टायम बींग टील द समप इज रेडी सो थोड्या लोकांक त्रास जातले आणि तो त्रास हांव खरेंच पळयता लोकांक त्रास जाता. पण हेजे पयलीं बी खूब त्रास जाताले पण आनी इतके त्रास काडलेले लोकांनी तो थोडो मातसो त्रास काडलो न्ही जाल्यार म्हाका अशें दिसता की जे हांवें कितें प्लॅनिंग केलां आनी कितें म्हाका CM सरान सांगलां की आपणाक पाणयाचो कसो तरी हो विशय डे टायमाक दिवपाचो एंटायर म्युनिसिपालिटी 24/7 करपाचें. ते पद्दतीन आमी 90% आमी ताका सक्सेस जाल्ले आसा. ओन्ली थिंग आतां फक्त फायनल स्टेजीक आसा. एनादर 2-3 मंथ्स बाय मार्च अशें म्हाका हांव एक मार्च म्हणून एक उतर उलयता कित्याक एक 2-3 म्हयन्यान की आमी हो प्रोजेक्ट आमचो कंप्लीट जावन आमी लोकां खातीर विड्डी मागीर वसंत नगर हे सगळे एंटायर म्युनिसिपल एरिया आमी 24/7 सांगपाचें 24/7 बट 24/7 गरज ना ह्या खातीर की 12 वरां पाणी जाल्यार लोकांक पाणी पुराय जाता. रिपोर्टर सर मुद्दम ती टाकी तुम्ही मुद्दम कवर करा. पहिलीची एक बारीकशी 300 क्युबिक मीटर म्हणजे अराउंड 3000 लिटर वॉटर 30,000 लिटर वॉटराचे ते आयज 10 लाख
कितल्यातले सर 12 लाख. 12 लाख लिटर वॉटराची कॅपॅसिटी म्हणजे 30,000 लिटराचे 12 लाख कितलो फरक तो पळयली उली तेंच्यांनी टाकयो आतां ह्यो 2 मोठ्यो बांदल्या. पयलीं कितें प्रॉब्लेम जाताले तांकां उदक सांठोवंक मेळनासलेलें आनी लक्षांत दवरा 1 वर जर लायट वचत न्ही जाल्यार तांचे 6 वरांचो प्रोसेस फुडें धुकलता आनी एकूच टाकी बारीकशी आसलेली. आयज मोठें विजन घेवन फुडल्या 50 वर्सां ग्रोईंग पॉप्युलेशन बिकॉज अवर सांखळी सिटी इज ग्रोईंग अँड ग्रोईंग. मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्रायंग टू गेट सेटल इन सांखळी बिकॉज ऑफ द ऑल एम्युनिटीज. सो तो विचार करून फुडलीं 50 वर्सां कंटिन्यू एक टायम मॉर्निंग वॉटर मेळपा खातीर हो तांचो सगळो अमृत मिशनाच्या अंडर विच इज अ जॉयंट कोलॅबोरेशन ऑफ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट इतली बरी फॅसिलिटी आमच्या आयज सांखेन येयल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. SIR प्रक्रियेचो गैरवापर आणि मनमानीपणान मतदारांचो मतदान हक्क काढून घेतिल्ल्याच्या आरोपा संबंधी गोंय मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यान उत्तर आणि दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याकडल्यान सविस्तर अहवाल मागयला. गोवा फॉरवर्ड पक्षान ह्या विशीं पत्र बरोवन कागाळ केल्ली उपरांत मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यान जिल्लो अधिकाऱ्यांकडल्यान अहवाल मागयल्ले आसा. जे खरे मतदार आसात तांची नांवां उरपाक जाय, जे देशा भायले आसात तांची नांवां वगळपाक जाय, जे सारके मतदार आसात तांकां टार्गेट करप चुकीचें अशें गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामतीन सांगला. पळय, आमचे अध्यक्ष बाब विजय सर डायरेक्शना प्रमाणे SIR जी भानगड्यो जाताल्यो हाच्या नंतर बाब मोहनदास आमी बाब आमचे सिनियर प्रशांत बाब दिलीप आमचे सगळे पक्षाचे एक डेलिगेशन ऑफिशियली CEO ऑफिसान गेल्ले आनी त्या वेळार CEO दिल्ली आशिल्लो. त्यानंतर आमी डेप्युटी CEO बाय प्राजक्ता गोलतेकाराक आमी मेळिल्ले आनी तिका आमी सांगिल्ले की लोकांक जे मॅन्डेटरी 13 डॉक्युमेंट्स मेन्शन केले SIR हे सोडून वेगळे डॉक्युमेंट्स लोकल लेवलार मागपाचें चालू आसा विथ पॉलिटिकल प्रेशर्स आनी खास करून मायनॉरिटी भावांक टार्गेट करप म्हणजे नांवां उडोवप हे अशें एक हे चालू आसा. हे जावंक जायना. जे जेन्युन आसात, जे जेन्युन वोटर आसात, जे खरेंच वोटिंगेन आसा तांची नांवां उरूंक जाय. आनी जर खरेंच नेपाळच्यान कोण आसा आनी खंयच्यान कोण आसा देशा भायले तर तांचे तूं उडोवंक जाता. पूण यू कॅनॉट टार्गेट आवर ओन ब्रदर्स अँड सिस्टर्स ओन्ली बिकॉज दे डोंट वोट फॉर यू. पूण अशे तरेचे एक सिस्टमॅटीक क्लेन्झिंगाचो एक अटेम्प्ट चालू आशिल्लो. हाजे नंतर आमी एक डिटेल्ड मेमोरंडम पक्षाच्या वतीन आमी दिल्ले. आमकां आजूच सकाळी लेटर आयला की CEO ऑफिसान रिपोर्ट्स मागल्यात नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा कलेक्टर. आमकां वी वेलकम द स्टेप टेकन बाय CEO. पूण हे लेटर केले म्हूण जायना. वी वील ऑल्सो फॉलो अप. नाव लेट अस सी वॉट रिपोर्ट कलेक्टर्स बोथ सबमीट. त्याच्या नंतर मुखार वया. पूण येस SIR बाबतींत आमचे पक्ष सिरियस आसा आनी वी आर टेकिंग इट टू द मॉनिटरींग इट फ्रॉम डे वन. तुमकां सांगत आयला भायरूय मिटिंगान तुमी येताले कव्हर करपाक की SIR वी हॅव टेकन व्हेरी सिरियसली. आमचे फातोर्डा म्हणा किंवा बाकी म्हणा आमी BLS अपॉइंट केल्ले आसा आनी प्रत्येक मतदारसंघान आमचो एकटो एक तरी आसा जो मॉनिटर करता एट अ पर्सनल लेवल हाजेर घालून. आनी लोकांक जे कितलेशे लोक आमकां डायरेक्ट फोन करून सांगतात की मामलेदार ऑफिसान त्रास करता मागीर आमी डायरेक्ट कॉल करून तांकां सांगतात आनी नंतर सुटावो जातात. म्हणून आमी लास्ट टायम मागिल्ले प्रोजेक्टा कडेन की तुमी एक एडवर्टायजमेंट रिलीज करात सगळे पेपरांचेर एक मराठीन आनी इंग्लिशीन किंवा कोंकणीन आनी वेगवेगळे पेपर सगळे एक पेपर की डू अँड डोंट. आनी सो दॅट जेन्ना बारीक लोक अंत्योदय तत्वाचो बारीक लोक सरकार जे म्हणटा अंत्योदय दल चल सरकार सो बारीक सामान्य नागरीक जो गांवांतल्यान ताका आपयतात SIRच्या हियरिंगेक थंय ताका खबर आसपा जाय कितें डॉक्युमेंट्स आसा. थंय ताजे मागीर तोंडार मारूंक शकता एडवर्टायज काडून मामलेदाराच्या किंवा डेप्युटी कलेक्टराच्या. कारण खुबशे मामलेदार आनी डेप्युटी अशे सुबेजपणा वागतात जे तांचे सरकाराचे एजंट जाल्ले आसात की त्रास करपाक आनी खास करून मायनॉरिटी कम्युनिटी. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे. हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.